विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अस्नोळेच्यान वारकरी संघ पयलेच फावट वारी काडटा. 7 जुलयाक अस्नोळे एकठांय जावन पंढरपुराक ही वारी वतली. सुमार 13 दिसांचो हो प्रवास आसतलो. कोण इच्छूक आसत तर संघा कडेन संपर्क सादचो म्हूण मागणी वारकरी मंडळान केल्या. RDX गोवा खातीर मयेच्यान चंद्रू मयेकार. आमची संस्था नव्यानच चालू जाल्ली म्हणजे अंदू आमची पहिली वारी आहा. ही वारी आमी अस्नोडा वचून सोडटली मयत्यांतल्यान. आमची वारी 7 जुलयाक आमी राती कडेन सगळे वारकरी आमचे एकठांय जातले अस्नोड्याक आनी 8 तारखेक आमी सकाळी 7 अस्नोडच्यान पंढरपूर वचपाक आमी वयतले. आमचो जो 13 दिसाचो पायी प्रवास आसतलो पंढरपूर वारीचो. आमी 23 जुलय आमी 20 जुलयाक पंढरपुराक पावतले. तेज्या उपरांत 23 जुलयाक आषाढी एकादश आमी पंढरपुराक साजरी करतले आनी 24 तारखेक आमी बस मार्गी परत गोंयांत येतले. तेन्ना म्हाजी अशी विनंती आहा, जे कोण वारीक येवपाक सोदता तेंच्यांनी आमच्या मंडळाचे सभासद आहात तेंचे कडेन संपर्क सादचो. आमी आमचे नंबर दिता, फोन नंबर ताका, त्या नंबराचेर आमकां कॉन्टेक्ट करचो. आनी जेका कोणाक येवपाक इच्छा आहा येवपाची तेंच्यांनी 10 एप्रील पर्यंत आमचे कडेन संपर्क सादपाचो. आनी फॉर्मां सद्या आमचे अवेलेबल आहा सगळ्यांक. जे कोण वारकरी येवपाक सोदता तेंच्यांनी आमचे कडेन कॉन्टेक्ट करून ती फॉर्मां घेवची. प्रवास खर्च 1200 रुपया. तितून परत रिटर्न तिकेट, रावपाचें जेवण पाण सगळें. आमच्याकडे जितली उत्तम सोय जाता तितली तेंची सोय केल्ली आसा. जे लेडीज हेच्या लेडीजांक जितले बरें जातले तशी सोय केल्ली आहा. कित्याक बाकीच्या वारकऱ्यांक आनी हे मेन म्हणजे कितें सांग लेडीजांनी म्हणजे लेडीजांक एक हें दिल्लो आहा. कमिटीन खंयचेच म्हाका दिसता वारकऱ्यांक कमिटीन लेडीज नासतली, पूण आमी ही मेन हें दवरला लेडीजांक लागून. आनी लेडीजां हे कमिटीन आमच्या लेडीजांक दवरल्या. चड करून आमची चडशी लेडीजांनी जितले 50% जेंट्स आसतात ते 50% लेडीजूय आसची अशी आमची इच्छा आसा. दुसरें बाय चान्स कोणाक अशी इच्छा आसा की आपण पंढरपूर वचोंक जाय पूण तांकां समज पयशा अभावी किंवा आनी कित्याक लागून समज तांकां येवंक जायना, ते मोस्ट वेलकम म्हणटात. कित्याक सांग तांकां आमकां पयशे दिवंक जाय अशें ना, तेंची उपस्थिती सुद्दां आमकां म्हत्वाची आसतली. की बाबा तेणी आमकां पयशे दिवंक जाय किंवा तेणी आमकां कितें अशें आमचें कितें हें ना. दुसरो म्हणजे आमचो सगळ्यात मेन मुद्दो असो दवरला की आमी प्राप्ती जावची किंवा आनी कितें अशें कितें जावचें अशें आमचो विचार ना. आमी फक्त सेवेच्या हेच हेचेर वयतलीं किंवा ते आमकां इतलें आमकां कलेक्शन येवंक जाय आनी कितें येवंक जाय असो आमचो कांयच मनान कोणाचोच असो हेतू ना. इतले आमचे सगळे वारकरी आहा. आमी एकच अपेक्षेन वयतली की ती देवाची सेवा आमच्या कडसून सगळ्या वारकऱ्यां कडसून जावची. पण जे कोण वारकरी वयतले तांकां कितें त्रास कसलेच जावचे न्हू हेची खबरदारी आमी घेतली.